मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान हांवें स्वर 26 ओळी 26 ते 40 आनी 6. जेजू आपले नव्या कोराराचें जेवण स्थापून दिता आनी ते जेवता आसतना जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो शिसांक दिलो आनी म्हणलें, घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. मागीर ताणें पात्र घेतलें आनी देवाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी म्हणलें, तुमी सोमेस सांतलें पियेयात, हें म्हजें रगत, कोराराचें रगत, सगळ्या मनशांक पातकांचें बोगसोणें जोडून घेवचे खातीर तें हांवें वारोवचें आसा. आनी तुमकां सांगता, तुमच्या सांगाता म्हज्या बापाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पिये पर्यंत ह्या फुडें दाकेच्या फळाचें हांव आनीक पियोवचो ना. स्तोत्रां गायल्या उपरांत ते जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक भायर सरले. जेजू बरोबर पेद्रू मोरूंक तयार. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, आयचे राती तुमी सगळे म्हाका सोडून वेतोल्यात, तर अशें बरयलोलें आसा, हांव गवळ्याक मारतलों आनी शेळयांची दुस्पोट जातली. पूण देवान म्हाका पुनर्जिवंत करतोच हांव तुमचे आदीं गालिल्यांत वेतलों. ह्या उतराक पेद्रून म्हळें, सगळेच पर्यंत तुका सोडून गेले जाल्यार हांव कसोच तुका सोडपाक ना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका सोत सांगता, आयचे राती कोंब्यान साद घालचे आदीं तूं 3 फावटी म्हाका वळखोनाय म्हूण सांगतलोय. पेद्रून ताका म्हळें, तुजे बरोबर म्हाका मोरचें पडलें जाल्यारूय हांव तुका कदींच सोडून वचपाक ना. हेरांय शिसांनी तशेंच म्हळें. गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणी करता. तेन्ना जेजू तांचे बरोबर गेत्सेमनी म्हणलोल्या मोळ्यांत गेलो आनी ताणें शिसांक म्हणलें, हो, थंय वचून हांवें मागणें करीसर तुमी हांगा बसात. आनी पेद्रूक आनी सेबेदेवाच्या दोगां पुतांक ताणें आपणा बरोबर व्हेलें. तेन्ना तो तळमळूंक आनी मिडमिडूंक लागलो. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, खोंतीन भरोन म्हजो जीव मोरणाच्या तोणीर पावला. तुमी हांगा रावात आनी म्हज्या सांगाता जागरण करात. आनी मातसो फुडें वचून तो उमतो पडलो आनी अशें मागणें करूंक लागलो, बापा म्हज्या, जाता जाल्यार म्हजे वेलें हें पात्र पयस वचून दी. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं दी. शिसा सुरशी परतो ये जाल्यार ते ताका न्हिदलोले मेळ्ळे. आनी ताणें पेद्रूक म्हळें, म्हणटोच 1 तासभर म्हजे बरोबर जागे रावंक तुमच्यान नजर जालें मू. तुमी ताळलेंत पडोना जावं जागृत रावात आनी मागणी करात. आत्मो राजी आसा खरो, पूण कूड असोक. तांचे सुरशिलो वचून ताणें नव्यान दुसरे फावटी अशें मागणी केलें, बापा म्हज्या, हांवें हें पात्र पियेल्या बगर तें पेल्यान काडूंक जायना जाल्यार तुजी खुशी जावं. आनी परतून ये जाल्यार ते ताका न्हिदलोले मेळ्ळे. इतले तांचे दोळे जेमेन जोड जाल्ले. तांकां थंयच सांडून नव्यान तो पयस गेलो आनी 3 उतरां म्हणून तिसरे फावटी ताणें मागणें केलें. उपरांत शिसा सुरशी परतो येवन ताणें म्हणलें, न्हिदात आतां आनी विसो घेयात. पळयात, मनशाचो पूत
पातक्यांच्या हातांत पोरादीन जावचो वेळ पावलो आतां. उठात वचुया, म्हजो घात घेतलो तो हो पळय लागींच आसा.